Hello friends and welcome back to the channel. सगळी कशी आहे तुम्ही बरी आहे न्ही आनी हांव बरो आहा. सो आतां फ्रेंड्स हांव न्ही सुपर मार्केटां वयता हिंगा हितींग लागीं सुपर मार्केट आनी थिंग थोडें सामान जाय म्हाका आनी थंय पावस पडटा रातीसान बरी थंडाय शी खाता. सो आतां फ्रेंड्स हांव तुमकां ह्या विडियोन म्हगे एक्सपिरियन्स सांगता आनी शेअर कोत्ता. हांव हिंगा केश करून येयलो तो मुगे जो प्रोसेस जालो तो हिंगा येवपाचो तो सांगता. कित्याक लास्ट विडियोन म्हाका जायत कमेंट्स येयलोले प्रोसेसा सांग म्हूण केश करून तुगे प्रोसेस जालो तो. सो हें वेरी इम्पोर्टंट आसता शेअरिंग करपाक आनी तुमकांय बी कळपा बरें सगळें. सो फ्रेंड्स हांव चड तुमगे टायम वेस्ट करना आनी चोय हांव न्ही फ्रेंड्स खरें सांगो तुमकां हांव हिंगा विजिटिंगार येयलो आहा. हांव हिंगा कामां येयलो ना. फर्स्ट थींग हांव क्वीट काम करता आनी क्वीट्सान हांव सराबर हिंगा येयलो आहा. म्हाका मुगे जो क्विटी आहा तेणें हाडलो आहा कामां लागून आनी हांव तेज्या अंडर आहा. आनी म्हाका फ्रेंड्स क्विटा आतां आहल्या 9 वर्सां जालीं आनी क्वीट काम करता तेगे घरा. आनी तेणें आतां सगळें केलें तें सरान केलां मुगेलें आख्खें जितले प्रोसेस आसा तो सरान केला. आनी तें क्वीट न्ही एक कडेन सेंटर आहा सिटीन तें क्वीट सिटीन थिंग न्ही एक ऑफिस आहा व्हडलें VFX ग्लोबल म्हण VFX ग्लोबल थिंगसान सगळो विजा जो प्रोसेस आसा तो थिंगसान जाता सगळो. सो मुगे जितलें आहा न्ही सगळें थिंगसान जालो आहा. ओके कितें पयशे भरपा जाय कितें करपा तें सगळें सरान केलां. जस्ट हांवें फकत सिग्नेचर केलो आहा आनी थोडे सायनी मागलो मुगेले ते हांवें मारले. आनी म्हाका जे भशेन खबर आहा न्ही फ्रेंड्स तितलें हांव तुमकां सांगता. हिंग क्वीट न्ही म्हाका सरान सांगलोलें 1 वर्स मिनिमम जावपा जाय एक वर्स UK तर वयतो जाल्यार. सो म्हाका 1 वर्सां मायज जालो चोय ऑलमोस्ट 9 वर्सां जालीं. तेका लागून हांव हिंगा येवपा पावलो. ओके आनी फर्स्ट आमगे थिंगा एपॉयंटमेंट आहलोलो सगळो एपॉयंटमेंट जाल्या उपरांत ती विजा न्ही जितलो तो प्रोसेस आसा तो एप्रुवला वयता. एप्रुवल थिंग न्ही एप्रुवल जाय पडटा UK विजा एप्रुवल जाय पडटा. आनी एप्रुवल जालें म्हणटच आमकां ती पासपोर्ट कलेक्शन करपा आपयलोले. सो ह्या प्रोसेसा आमगे जावपाक कुयटा मिनिमम न्ही 1 वीक गेले 1 वीक सारकें. आनी 1 विका उपरांत तो सगळो कुयटा प्रोसेस जालो आनी सगळें इच एंड एवरीथींग सरान केलां. हांव तुमकां आनी तेजेर चड कांय सांगना. सो आतां मुगे विजा आहा ती UKची 6 म्हयन्याची आहा. हांव एज अ ट्युरिस्ट येयला एज अ विजिटर एश को येयलो आहा. आनी फुडल्या वर्सा पासून ही मुगे विजा 6 म्हयन्या आहा ती. आनी आमी थोडे दीस हिंगा रावतले थोडे म्हयने मे बी 2 म्हयने ओ 1 म्हयनो आनी मागीर परत आमी कुयटा वयतले. आनी आतां हिंगा वेदर हिंगा पावस पडटा फ्रेंड्स चोय जायत पावस पडटा चोय. आनी सो फ्रेंड्स आतां हांव थोडें तुमकां सांगता. आतां चोय हांव तरी आतां क्विट्सान येयला. जर तर आमी गोंयासान UK येतो जाल्यार तो प्रोसेस सेपरेट आसता कित्याक तें आमी फिक्स येता हिंगा कामां. तें तुमकां ऑलमोस्ट खबर आसतलें सगळें इच एंड एवरी गोवन्सा पासपोर्ट खूंय जाता कितें डॉक्युमेंट्स जाय पडटाय आनी कोण पासपोर्टी कन्सल्टंट आहाय तुमकां सगळें खबर आसतलें कित्याक हांवें UK पासपोर्ट केन्ना केलो ना म्हगे लायफान. सो मुख्य आहा ती इंडियन पासपोर्ट आहा. हांव इंडियन पासपोर्टीन येयलो आहा इंडियन पासपोर्टीर. सो जरी तर तुमकां UK येवपा जाय ओ खूंय इन युरोप कंट्री वचपा जाय सारको कन्सल्टंट फायंड कराय जे कितें रिक्वायरमेंट्स आहाय ते सारकें चोयाय. पेपर वर्क चड लागता आनी आमगे गोंयांत तुका खबर आहा फ्रेंड्स चड टायम आनी चड प्रोसेस लागता मिन्स चड पेपर वर्क आनी एक 4-5 वर्सां वयताय ओ 3 वर्सां वयताय. इट डिपेंड्स तुमगे केश कोन सिट्युएशन जाता तेश कोन आनी बरे पयशे लागताय येतो जाल्यार. पूण हांव फ्रेंड्स चडूय तुमकां सांगपाक कोण ना की चोय UK जावं अदरवायज खंयचेय कंट्री जावं गल्फ कंट्री जावं खंयचेय कंट्री जावं हिंग न्ही जाय जाल्यार येवपाचें कोणाक फोर्स करून नाय बाबा भायर वचाय हें वचाय. गोंया लोक हाय काम कोत्ताय हॅपी हाय. हिंगाय लोक हाय येताय काम कोत्ताय. जस्ट आमी येताय कितें फ्रेंड्स सगळे जाण भायर बी खूंय जावं पोटा लागून एंड ऑफ द डे आमगे प्लेटीन जेवण पडपा जाय तेका लागून फ्रेंड्स. आनी कांय संवसारान मतलब ना. खूंय जाल्यार आमगे जिवीत आहा आमगे गोंयान घरा आहाय आनी आमी कितलेय जाल्यार हें विसरपा जायना संवसारान
आमी पयलीं सद्या खूंय काम करूं संवसारान खुंयच्या हितून आख्ख्या हितून आमी पयलीं गोंयकार आमचे म्हजें आतां म्हणपाक जायना हांव UK येयलो म्हण हांव हिंगाचो सिटीजन म्हजें म्हणपाक जायना फ्रेंड्स हांव हिंगा सिटीजन न्ही कितलोय जाल्यार हांव गोंयकार आनी आमगे गोंयचें हें आहा केन्ना आमी विसरपाक जायना कितले जाल्यार गोंयकार ते गोंयकार आमी खूंय काम करूं संवसारान आतां फाल्यां जरी आमकां हिंगसान दाणयले वसाय म्हणल्यार घरा जाल्यार आमकां वचपाक पडलें न्ही आमगे घरा सो तुमकां हांव फ्रेंड्स इतलें सांगपाक सोदिता थंय पोट भरपाक खूंय जाता अशें करून की हिंग सुबेज हें आहा जावं आनी खंयची कंट्री हें आहा कसलो कांय हें ना हें आमगे फकत मनशांगे चिंतप जाता तो हिंग भायर गेलो आहा तो हिंग करता सगळें काम करताय फ्रेंड्स गोंयानूय तुमी कास्तीक काडटाय आमी भायर कास्तीक काडटाय खूंय जाल्यार कास्तीक आहाय ते फ्रेंड्स आनी चोय जे भाशेन मुगे एक्सपिरियन्स आहा जे म्हारगाय आतां जालो आहा ती तुमकां खबर आसा फ्रेंड्स सो खूंय म्हारगाय ना हिंग गेल्यार हिंग म्हारगाय आहा गोंयांत गेल्यार गोंया म्हारगाय आहा गोंयांत तरी 10,000 जोडले 10,000 जोडले जाल्यार 12,000 देशपेस आहा फ्रेंड्स तुमकां देशपेस सगळो खबर आहा कितू आहा तो फ्रेंड्स सो हांवूय तेश करून चिंतून पयलो हिंगा येयलोलो गल्फान आनी हांवें आजुनूय खूंय वचपाक केलें ना जस्ट मुगे हांव क्वीट आहा हांव हॅपी आहा मुगे कामार आनी हांव कांय सांगना तुमकां फ्रेंड्स कित्याक तुमी हिंग वसाय थिंग वसाय हांव तुमकां कांय सांगना फ्रेंड्स जोण एकलो जाय थिंग आपणेपणे वचपाचें पोटा लागून कोणा आडूय ना फ्रेंड्स आनी अशें करून ती मुगे स्टोरी आहा फ्रेंड्स तुमकां पासपोर्ट जाय कोराय फ्रेंड्स आनी ये भायर ये काम कोराय पोटा लागून तुमगे फॅमिली लागून काम कोराय आनी आतां हिंग बरो शी आहा कडकड आहा पावसान हांवें हो विडियो करपाक भायर येयला आनी आतां म्हाका सुपर मार्केटान वचपाक जाय कित्याक सुपर मार्केट आमगेले 10 मिनटां वाट आहा सुपर मार्केटांसान थोडें सामान जाय म्हाका सो फ्रेंड्स आतां वयता आनी अशें करून जालें मुगे फ्रेंड्स स्टोरी आयची सगली जी विजा प्रोसेस आसा तो तुमकां हांवें सांगितलो शेअर केलो हॉनेस्टली कितें आहा तें सो डॅट येदो ना तुमी क्वीट येताय जावं खंयचे कंट्री वयताय अशें करून भोंवपा चान्स पडटाय ना न्ही खूंय जावं ते वताय भोंवपा वताय ड्रायव्हर वताय हावज बॉयाक वताय जावं हावजमेडा चड वताय हावजमेडा आनी अशें करून आहा चोय फ्रेंड्स आतां चोय हिंगा थोडो व्यू दाखयता तुमकां चोयलें हिंग केसो हें जाताय फ्रुट्स अशें जाताय चोय आनी अशें करून हिंग बरो वेदर आहा चोय आख्खी ग्रीनरी चोयली पूण चोय फ्रेंड्स हांवें सांगिल्ले त्या भशेन आमकां कोण काम दिवपा ना जॉब कोण दिवपा ना आमगे जॉब आमी सोदपाक पडटलो आमगे पोट आमी खूंय नाल्यार येवन भरपा पडटलें खूंय जावं तें सोसऱ्याक आमी भरपा पडटा पोट आमगेलें येवन हितून हांव कोणा ब्लेम करना की आमकां अशें करून गोंया काम ना म्हण ना गोंया काम आहा सगल्यांकूय काम आहा काम कळना काम सगल्यांकूय मेळटाय पूण इट डिपेंड्स कोणा खूंय वचपा जाय कोणा गोंया काम करपा तें डिपेंड्स आसा तो आमचेर आनी तेका लागून चड लोक संवसारान खूंय खूंय गेला काम करपाक सो अशें करून फ्रेंड्स सगळ्यांचें सारकें चिंताय आनी भायर ये तुमगे ओन डिसिजन घे भायर येतोले आनी हांव कांय सांगना ये म्हूण कित्याक कास्तीक सगळ्याकूय आहाय फ्रेंड खूंय कास्तीक न्हय सगळ्याकूय कास्तीक आहाय कास्तीक काडल्या बगर कांय पयशे मेळनाय तशें करून आतां पावत येयलो सुपर मार्केटा कडेन सो फ्रेंड तुमकां हांव सुपर मार्केट दाखयता मुकल्या सुपर मार्केट हें चोय टेस्को हें तें सुपर मार्केट चोयलें सो फ्रेंड्स आतां हांव सुपर मार्केटांतल्यान घरा येयला कितें काम आसलो तें मुगे जालें आनी तुमकां हांवें जो इन्फॉर्मेशन दिला मुगे एक्सपिरियन्स सगळो कळ्ळो आसता तुमकां फ्रेंड्स चोय एक धाकटीशी मुगे मॅसेज हे संवसारान कांय ना हो संवसार सगळो नेचर हे नेचरान भितर आमी काम कोत्ताय जस्ट आमगे खूंय ना खूंय संवसारान पोट भरपा जाय काम करून आनी कांय पडलो ना ही झाडां गाडयो बिल्डिंगां व्हडलीं व्हडलीं हेजे आमकां कितें मेळटा आतां हिंग हाय आनी खंय वचूं आनी तेजे पयस वचूं कांय ना दर्या उदक आनी झाडां आनी एनिमल्स आनी तेजे मदें आमी जियेताय सर पूण आमगे जें सदां थिंकींग आसा तें बरें जावपा जाय आनी कांय ना फ्रेंड्स कोणें खूंय काम करपा जाता काम करपा भलायकी जाय आनी दॅट्स इट जालें इतलें सो आनी फ्रेंड्स तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली
आमकां रावता जाल्यार सगल्या कडेन घरां आहाय, पूण जायत जाणांक भाव भयणा कडेन घर नाय रावता जाल्यार तिंगे घर थोड्यांगे मोडलो आहाय आनी एक जस्ट तेंकां झोपडी आसता आनी कांय शेल्टर आसना तेंकडे. थोड्याको जेयता जाल्यार एक टायमाचें जेवण आसता, थोड्याको आसना, थोड्याको दोनूय टायमार जेवण आसना, थोडे भुरगे आमगेले सारकें एड्युकेशन ना, कांय ना. संवसारान फ्रेंड्स सदां आमगे चिंतना बरी जावपा जाय, कितें आहाय ती सदां पॉझिटीव जावपा जाय. आमी केन्ना नेगेटीव चिंतपा न्ही. जोण एकल्यागे मनशागे सिट्युएशन आसता, ईच एंड एवरी पर्सन हॅव डिफरंट सिट्युएशन. सो तेच भशेन आमी बरे भशेन एकमेका आदार करून आमी संवसारान फ्रेंड जियोवपाचें. लायफ इज व्हेरी शॉर्ट आनी लायफ जावन आहा ही आमगे डेस्टिनी. आमकां लायफ खूंय पावों दिया, पूण ती आमचे डेस्टिनीन बरयलो आहा. आमी हिंग पावतले, थिंग पावतले, हें कोत्तले, ती सगळी आमगे लायफा डेस्टिनी. सो बरे भशेन आमी संवसारान आसतना जिवीत जियोवपाचें आनी एकमेकाक फॅमिलीक जावं आमचे सदांच सांगातान दवरून आमी आमगे जिवीत खुशालकायेन करपा फ्रेंड्स. सो तुमी सगळीं बरीं रावाय आनी तुमगे भलायकी कॅर घेयाय. ड्रायवींग सेफ कराय. सदां फ्रेंड मोग आसो काळजान सांग. कितें व्हिडियो आहा, कितें इन्फॉर्मेशन आहा, हांव तुमकां कोन्न दाखयत फ्रेंड्स. आनी मुगे आनी कांय ना, जस्ट हो यूट्यूब चॅनल तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपा. सो बरें करून फ्रेंड्स, टेक केअर. मोग आसो. मेळया आमी नेक्स्ट व्हिडियो.